येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. पणजी महानगरपालिके सयत 4 नगरपालिका भाजपाच्या बोल्सांत जाल्यार काँग्रेसीन कुंकळे हुबयलो बावटो. नावेले प्रतिमाक भोजले पक्षा भितरले कोफुसांव. अपक्ष उमेदवार एडविन कार्दोजो कडल्यान सोशी पडली हार. कॅमेरे मुखार पक्षातले फुडाऱ्यांक केले उजार जाल्यार सांखळेचो बालो केल्लो परतून सगलांनीच्या ताब्यात. चर्चिल प्रदर्शन हारायले कळंगूट असोसिएशनाक 2-0 गोलान. फ्रँकी ऑलिव्हेरान दिले दुहेरी गोलाचे बळगे. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली गोवा प्री लिगांतली मॅच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आरंभाक अर्थातच राजकीय बातम्यो. 5 पालिका आणि पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेचो निकाल सोमारा लागलो. 4 पालिका सयत पणजी महानगरपालिकेचो निकाल भाजपाचे वटेन लागलो. कुंकळी पालिकेचेर काँग्रेस फुडारी युरी आलेमावाचो पंगड वेंचून आयलो. पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेत बाबूश समर्थक गटाचे 25 उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार आमी पणजेकार गटाचे 4 उमेदवार वेंचून आयल्यात. सिद्धार्थ कुंकळकार, उत्पल पर्रीकर आणि दत्तप्रसाद नायकाचो तेंको आसा अशें सांगपी अपक्ष उमेदवाराक मात हार खावची पडली. दिवचले भाजपाचो तेंको आशिल्ले 9 उमेदवार वेंचून आयले. तशेंच नरेश सावळ गटाचे 3 जाल्यार 2 अपक्ष उमेदवार वेंचून आयल्यात. कुडचड्यार भाजपाक बरोच संघर्श करचो पडलो. थळावा आमदार वीज मंत्र्याचो तेंको आशिल्ल्या पॅनलाचे 8 उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार 7 अपक्ष उमेदवारांनी बाजी मारली. अशें आसलें तरी कांय अपक्ष उमेदवारांनी आपल्या पॅनलाक तेंको दिल्ल्याचें निलेश काब्राल म्हणटा. पेडण्यात भाजपा आनी अपक्ष उमेदवारां मदीं अटीतटीची लढत पळोवपाक मेळ्ळी. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराच्या पॅनलाचे 6 उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार 4 अपक्ष उमेदवार वेंचून आयल्यात. उषा नागवेकरान आपलो गड राखून दवरला जाल्यार दुसरे वटेन वासुदेव देशप्रभू आनी श्रद्धा माशेलकाराक मात हार खावची पडली. वाळपय पालिकेचेर अपेक्षे प्रमाण विश्वजीत राणेचे पॅनल वेंचून आयले. 10तले 9 भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयल्यात. 1 अपक्ष उमेदवार वेंचून आयला. निर्मला साखळकार बिनविरोध वेंचून आयली. क्लाफासाक कुंकळे व्हडलो धक्को बसलो. काँग्रेस फुडारी युरी आल्यामावाचे पॅनल कुंकळी पालिकेचेर वेंचून आयला. भाजपाक 3 जाग्याचेर समाधान मानचें पडलें जाल्यार अपक्ष उमेदवार वेंचून आयल्यात. भाजपाक ही पालिका वगळोवची पडल्या. काणकोणा सगळेच कोफुजाव जाला. भाजपाचे 6 उमेदवार वेंचून आयल्यात. बाकीचे अपक्ष उमेदवार. थळावा आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाच्या कोतान अपक्ष उमेदवारांचो त्याच्या पॅनलाक तेंको आसा खंय. मजेशीर गजाल म्हटल्यार काँग्रेसीचो तेंको आशिल्ले 4 उमेदवार वेंचून आयल्यात. त्या मुन्सिपालिटींतल्या वोटरांनी दिल्लो आसा. हो जर पळयलो आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेची मॅन्डेट भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत उमेदवारांक लोकांनी दिल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी ही संघटन बेज पार्टी आसा, सदोदीत कार्यकर्ता बेज पार्टी आसा आणि ताकाच लागून म्हणजे आमी जेन्ना हांवें त्या खातीर म्हणजे पयलेच भाशण उलयता आसतना सांगलें ज्या ज्या ठिकाणी आमी पार्टीच्या चिन्हार जरी इलेक्शन लढलें ना जाल्यार आमच्या स्थानीक आमदारांनी तितलें पॅनल डिक्लेअर केल्लें. स्थानीक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हे त्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान उबे रावले. ओके. एखादो दुसरो आमचो जर कार्यकर्तो दुखोन सुद्दां जर सायडीक गेल्लो, फॉर एक्झाम्पल आमच्या काणकोणांत 1-2 सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेच रावले. बट तांकां आज इजूर बाबान सांगलें की सगळे कार्यकर्ते जे आसा हे आपल्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हणून येवपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. महिला काँग्रेसीचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो नावेलेची जिल्लो पंचायत वेंचणूक हारले खरें पूण काँग्रेसीचेच तिकिटीचेर आपूण नावेलेच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयतलें अशी शिटकावणी तिणें काँग्रेसीक दिल्या. विविध प्रश्न घेवन सेगीत आंदोलनां करपी महिला काँग्रेसीची प्रतिमा कुतिनो स्वता रिंगणांत देंविल्लें पूण थंय अपक्ष राविल्ल्या एडविन कार्दोजोन तिचेर कांय मतांनी मात केली. नावेले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत भाजपाचो सत्यविजय नाईक, काँग्रेसीची प्रतिमा कुतिन्हो, आम आदमी पार्टीची मातिल्दा डिसिल्वा आणि अपक्ष एडविन कार्दोज हांचे भितर झुंज रंगले. एडविनाक 2892, प्रतिमाक 2523, मातिल्दा डिसिल्वाक 2423 जाल्यार भाजपाच्या सत्यविजयाच्या बॉल्सात 995 मतां पडिल्ली. एडविनान लोकांबरोबर चर्चिल आलेमाकय जैताचे स्त्रय दिले जाल्यार प्रतिमान आपल्याच पार्टेंतल्या फुडाऱ्यांची धुलाई केली. पळयात.
सगळ्यांक खबर आसा, everybody in Goa knows that I had made a statement and I had told that I am not interested in contesting ZP16 because people told me that इतले काम करून सॅक्रिफायस करून 24 वर्सां you are a MP contender or tu MLA बसूंक जाय म्हणून. But then the leadership at Delhi, when they called me, and the leadership of Centre, they forced me to contest in the interest of party लागून sacrifice करपाक पडले जाल्यार देखून हांव बसला. I would like to say, actually in the real sense, if you go to see, victory is not of Sipru Cardozo. ताका चान्स पडला कित्याक डिवायड एंड रूल जाल्ले आसा. तू क्लेम करतले टिकेट नावेली नेक्स्ट अरे करपाचें डेफिनेटली बिकॉज आय एम अ न्यू फेस यंग आय वर्कड एंड आय वर्क फॉर 24 years. आय एम रेडी नाव. वाय नॉट? ही लोकां आमगेले हॅट्रिक लोकांची हॅट्रिक गोंयची हॅट्रिक न्हू आनी आमचेर आशिल्ल्यो तिनी नॅशनल पार्टी लोकांनी एक मॅसेज दिल्या पार्टीक की पार्टीचे कॅन्डिडेट पार्टी चलना काम कोत्तेका हें दिला म्हणजे काम कोत्तेक दिला. चर्चिलान तुका सपोर्ट केला तरी फायदो जालो? भरपूर सपोर्ट केलो म्हाका चर्चिलान एकल्यान केलो म्हाका वर्सां. Navelim has to be one of the seats because 2,428 votes is a big number who wants a change. We did our best to reach to the voters. However, somewhere the job has to be more aggressively gone to the voters to make them understand what is the AAP governance model. Each and every bit of the AAP governance model needs to be explained in a better way. We have time, but we thank everyone for giving us all the support and bringing us at this stage in Navelim. And definitely we look forward in Navelim for the 2022 election. प्रतिमान कॅमेऱ्या मुखार स्वताच्या पार्टेंतले दुरायेचेर खरसाणेन उजवाड घातलो. मऱ्यांत आशिल्ल्या राष्ट्रवादीच्या चर्चिल आलेमावाचोय फोग काडलो आनी आपले हरीक काँग्रेसीचो लुईझिन फालेरोच जबाबदार आशिल्ल्याचे सडेतोड विधानय केले. MLA Luizin Falero of Congress should have taken some interest. It's a shame that Davoli also his candidate lost that be. And if I lost with a short margin of 300 also, those votes I feel somewhere people have voted not because of him. People have voted because of my hard work. People have voted because we have gone on the streets and fought for the people. Luizinan खंय तरी भार घालूंक जाय आसलो बिकॉज म्हाका पर्सनली लोकांनी म्हणला खंय गेलो लुइझिन, खंय गेलो आमदार, आमकां कित्याक मेसेज येना, आमकां कित्याक फोन येवना लुइझिनाचे, आमकां एक मेसेज कित्याक येवना. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट लुइझिनान ही डिडंट इवन बॉदर टू कम ऑन द वोटिंग डे. All people were with me. My whole team was there. Luizin एक राउंडाक आयलो ना येवना, एक राउंडाक देखून येवना लुइझिन. और म्हाका फोन मारूना बाबा हाऊ मच इट इज रिच्ड, वेर इट इज रिच्ड. I think Luizin had put little interest. I would have been big time. People thought that this is, something is wrong म्हणून आणि म्हाका चान्स पडलो. पूण 5,000 लीड घेवन हांव येतासले. आनी दुसरे म्हणटा ते बॅक एंट्री केल्ली आसा पळय आयज सिद्ध जाल्ले आसा. आयज चर्चिल येवन थंय भाशण दिवन गेलो. सिद्ध जाता कशें बॅक एंट्री केल्या. If Churchill wanted, he could have put his NCP candidate and showed his guts. But this has shown that he is a B team of BJP. And it's not a shame. It's a shame for Luizin Falero. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान संदीप तोयेकार. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडली बातमी. निकतेच जाल्ल्या नगरपालिका वेंचणुकां मदीं सांखळेचो निकाल सांखळेकारांकच न्हू जाल्यार पुराय गोंयांक अजापीत करपी थारलो. पालिका प्रभाग 9चे पोटवेंचणुकेंत धर्मेश सगलानीन हात दिल्ले राजेंद्र आमशेकारान जैत जोडले. खुद्द मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आशिल्ले दशरथ आजगांवकाराक तेणें घाम काडलो. कांय तेंपा आदीं सांखळेची नगरपालिका धर्मेश सगलानीच्या शेकातळा आसली. उपरांत प्रमोद सावंतान ही पालिका आपल्या शेकातळा हाडली. आतां सावंत मुख्यमंत्री पदाचेर आसा. ताणें दशरथ आजगांवकाराक तेंको दिल्लो जाल्यार दुसरे वटेन धर्मेश सगलानीन राजेंद्र आमशेकाराक तेंको दीत मुख्यमंत्र्याकूच तगडें आव्हान दिलें. परत हे पालिकेचेर सगलानीन आपलो शेक दाखयला. बाबरपिराचें नांव घेवन उदारवाडाचे जे मतदार आसा आमचे सगळे वोटर्स तेंचे हांव थँक्स म्हणून सगळ्यांच्या मनोभावात आभार मानता की म्हाका वोट घालून निवडून हाडल्या बद्दल हांव तेंचो आयुश्यभर ऋणी आसतलो. मजगती सांखळेचो नगराध्यक्ष यशवंत माडकाराचेर धर्मेश सगलानी गटान अविश्वास थाराव दाखल केला. सांखळी पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 9 जाल्ले पोटवेंचणुकेंत ओबीसी कॅटेगरीत राजेंद्र आमशेकर वेंचून आयला. ताका लागून अविश्वास थारावांत म्हत्व आयला. काँग्रेसीचे दाले हाका लागून जड जाला.
गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार. थाळयो वाजयल्यो, ताळयो वाजयल्यो, गो कोरोना गो म्हटलें पूण कोरोना अजून सरू ना. गोंयांत आनी भारतांतय केसी वाडत चल्ल्यात. हेचोच अर्थ नेम वेवस्थीत पाळिनात. फोंडेची एक बिल्डींग मायक्रो कंटेनमेंट झोन एरिया म्हूण जाहीर केल्ल्याचे फाटभुंयेर मगोपान ही तीख प्रतिक्रिया दिल्या. आयतार मेरेन गोंयांतल्यो कोविड-19च्यो अधिकृत केशी 98चेर पावल्यो. शेनवारा हो आंकडो 154 आनी तेच्या आदीं 100 जाल्लो. भारतांत एकूण केशींचो आंकडो 40,000चेर पावला. आयतारा तो 43,000चेर जालो. सोमारा तो 46.951चेर पावलो. हालींच लोकांनी हुयेली मारपाक सुरवात केल्या उपरांत पणजे शारांतले एक रेस्टॉरंट सील केले. आतां कवळे फोंड्याच्या एका समाजसेवी संस्था मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून घोशीत केल्या. काल आमचो धवडी ह्या भागांत कवळे पंचायतींत मातृशाळेंत कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. सगळीं भुरगीं जवळ जवळ 17 ते 18 भुरगीं पॉझिटिव्ह सांपडल्या आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर हे सिरियस घेवपाची आवश्यकता आसा. तर शिगमोत्सव आसा ताजेर आतां मुख्यमंत्र्यान विचार करपाची आवश्यकता आसा. कितें तरी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय आनी प्रिकॉशनरी मेजर जर घेतले ना जाल्यार परत हो एप्रील मे हेतूंत हो रोग मुखार वचूं शकता, फैलावूं शकता आनी ताची फूल जबाबदारी मागीर सरकाराचेर येतली. Health Minister Vishwajit Rane said Goa has to be extra cautious in view of the rising COVID-19 cases. He has threatened tough action if SOPs are flouted. Slowly the cases in the state of Goa are rising as far as the COVID is concerned. All of us thought that this is a thing of the past, but again we feel that we need to take extra precaution. That there are several neighboring states such as Kerala, Maharashtra, Karnataka who have made it mandatory for people from the state of Goa flying into those states asking for COVID negative certificates, without which they don't allow our entry into the state of Goa. This is exclusively for flyers. As a result, I also am going to have a meeting with the Honorable Chief Minister. We will sit with the Honorable Chief Minister with the suggestions made by the experts. We will see what is the most practical solutions to every suggestion made by the expert committee members. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विसवोपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फ्रँकी ऑलिव्हेरान केल्ल्या दुहेरी गोलाच्या बळग्यार चर्चिल ब्रदर्सान कळंगूट असोसिएशनाक 2-0 गोलान हारायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. पयल्या अर्धात एक गोल केल्ल्या फ्रँकीन दुसऱ्या अर्धात आनी एक गोल करून चर्चिलाच्या जैताची खुटी घट्ट केली. 66व्या मिनटाक चर्चिलाक पेनाल्टी मेळ्ळी. पेनाल्टीचो वेवस्थीत लाव घेत फ्रँकीन गोल जाळयेचो वेध घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत 22 आनी 23 मार्चाक कांय कडेन पावस हजेरी लावं येता. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयांत चडांत चड 33 ते 34 जाल्यार 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस वातावरण उरूं येता. गोंयभर सुकेंच वातावरण आसलें. उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. पणजे उण्यांत उणें 24.9 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.